सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय संघटने वतीन 16 फेब्रुवारीक पणजे मांडवी न्हंयचेर म्हादय पुजनाचे आयोजन केला। म्हादय वांटोवपाच्या चळवळीक गोंयकारांनी ह्याच दिसा सांजेच्या 7:30 वरांचेर दिवो पेटोवन तेंको दिवचो असो उलो इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडे हांणी मारला। गोंयच्या वेगवेगळ्या म्हालांत म्हादय वांटोवपा खातीर संघटनेच्यो बसका सुरूच आसात, अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। आम्ही प्रोग्राम ठरयल्या 16 फेब्रुवारीक म्हादयची पूजन जातले आणि सगळ्या तालुका लेवल मीटिंग चालूच आसा। आज बार्देज आसा, बोडगेश्वर, म्हापसा थंय आज मीटिंग आसा। अश्यो साबार मिटिंगो सोमाराक 70 आसा। सगळे कडेन सगळ्या वाठारांनी मिटिंगो जायत आसा। हो म्हादयचो लढो फुडें सरत आसा आणि सगळे गोंयकार आज पेटून उठिल्ले आसा। 7:30 समेस्त गोंयकारांनी पणटी, दिवो, दिवली, कॅन्डल हे लावून सिंबॉलिक एक जेस्चर म्हादय खातीर सगळ्यांनी 7:30 आपापल्या घरांनी पणटी, दिवो, कॅन्डल्स पेटोवन म्हादय खातीर सॉलिडॅरिटी एक्सप्रेस करपाची। आता तुम्ही म्हणटले हे हातून कितें जातलें काय म्हणून, बट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। जशें हिस्ट्रीन आमकां गांधीजीन सॉल्ट पिकअप केलें, अँड दॅट पिकिंग अप ऑफ सॉल्ट ऑन द शोर्स ऑफ दांडी वॉज अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटीश एम्पायर। तशेंच जेन्ना फाल्यां ही पणटी, दिवो, कॅन्डल पेटतली तेन्ना म्हादय खातीर सगळे गोंय एकठांय येवन म्हादयचो दिवो, म्हादयची जी ज्योत आसा, म्हादय म्हणजे मांडवी, ती सदांच गोंयच्या वटेन व्हांवत रावतली अशें सिंबॉलिक जेस्चर आसा।